हॅलो गोंयकारा, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज एक नवो दीस आणि आज ते घेऊन येता एक नवो व्हिडिओ. आज वेज पफ कुक करून घालता. हे वेज पफ ओव्हनात लोड केले घालता. गेले ओव्हनात टेम्परेचर सेट करता 180 डिग्री 14 minutes. Yeah, okay, ready. 14 मिनिटांत रेडी जातले. मागीर खूब जाल्या उपरांत दाखयता. ओके, ओव्हन म्हजो रिंग जाता. वेज पफ्स रेडी जाले बेक ते आता काडटा हांव. काडले उपरांत दाखयता तुमकां. पळय बेक करून काडले तेन अशें दिसता. पळय आमचे डिझर्टूय रेडी जाल्या. दाखयता फुडें. ही आयची डिझर्ट. पळय फिश जाले म्हाजे रेडी. एक कॉड फिश बेक केलें. पयलें फ्रायरान घालून फ्राय केल्लें, बेक केलां. मागीर फुडें दाखयता तुमकां. एके वाटेन म्हाजे हिंगा फ्रायजूय रेडी जाता. फ्रायजूय रेडी करता हांव. ऑलमोस्ट रेडी जायते. फ्रायरान फ्राय जा. मागीर दाखयता. दुसरे वाटेन दुसरें काम चालू आहा. मागीर फुडलें दाखयता. पळय ही आमची कॅन्टीन एरिया. आयज हांव कॅन्टीनाची बफे घालूंक येयला. आमच्या कॅन्टीनी दाखयता तुमकां. हें आहा. आतां आमचो लंच टायम जावंक येयला. ही आमची आख्खी कॅन्टीन एरिया. ही सगळे टेबल्स ही आहा हिंगा. आतां हांव बफे सेट करतलो. बफे सेट केले उपरांत तुमकां दाखयता हांव. सर मातशी पयलीं बफे सेट करता आनी फुडें मेळटा. हें आमचें कॅन्टीन. मेळया. बफे सेट केल्या. आयज आमचो फ्रायडे फिश एंड चिप्स डे. फिश चिप्स पफ्स मातशी ती हिंगा हा सॅलड बार. डिफरंट सॅलड्स. सॅलड बार. आणि हिंगा हा सॉसीस. आणि आयचे डिझर्ट. आयचे डिझर्ट आमचे ब्लॅक फॉरेस्ट केक. हा डिटॉक्स वॉटर. हिंगा हा आमचे एक कॉफी मशीन. पळय हांवें म्हाका कॉफी करता एक. घेता हॉट चॉकलेट. हॉट चॉकलेट जाता रेडी. पळय झाली हॉट चॉकलेट रेडी. हॉट चॉकलेट स्टाफ येयले आमचे ऑलरेडी. बफे स्टार्ट जाली. ही पळय आतां एक आनीक रेसिपी करता. स्वीडिश बीफ मीट बॉल्स इन क्रीम बेस. पळय बीफ बॉल रेडी केले. दाखयता तुमकां. पळय हे बीफ मीट बॉल्स हांवें रेडी केल्या. आतां तांकां हांव कूक करतलो. कूक केल्या उपरांत तुमकां दाखयता. पळय घाल्ले तांकां हांवें ओव्हनान बेक करपाक. ही रेसिपी
क्रीम बेज रेसिपी जाले उपरांत दाखयता तुमकां पळय ओवनान घाल्ले हांवें तांकां टेम्परेचर सेट करता मागीर जाले उपरांत दाखयता जाले म्हजे मीटबॉल दाखयता तुमकां पळय जाले रेडी ते खूब जाले फुल्ली कूक मागीर फुडें रेसिपी दाखयता तुमकां बेशेमेल सॉस करता हांव बटर घायला फ्लावर रेडी आहा मागीर दाखयता फुडें व्हाइट सॉस जालो रेडी व्हाइट सॉस पळय व्हाइट सॉस जालो रेडी नायस एंड क्रीमी पळय हो क्रीमी जावंक जाय तो पळय जाली म्हजी फिनिश डीश स्वीडिश बीफ मीट बॉल्स हे पळय खंय दिसता ती पळयात हे टोमॅटो बेस आणि पहिले दाखवले ते क्रीम बेस हे टोमॅटो बेस पळय हांव कामाचेर आहा तेका लागून म्हाका सगळी रेसिपी रिवील करूंक मेळना तेका लागून तुमकां हांव दोनूय फिनीश केल्या उपरांत दाखयले पळय प्लेटींग करून दाखयले हे टोमॅटो बेजान आहा आनी पयले केल्ले ते क्रीम बेस आत्ताच पावलो पळय घरा हांव मातसो टायर्ड जाल्लो आहा आज पळय तुमकां हे व्हिडिओ घाल्ला तो आमचे कॅन्टीनांतलो स्टाफ कॅन्टीन बफे ती आमचो एवरीडे मेनू दुसरो आसता आयज फ्रायडे सो आमकां फिश एंड चिप्स जाल्ले ते तुमकां हांवें दाखयल्या आनी एक ती धाकटुली हांवें रेसिपी दाखयल्ली पळय तुमकां बीफ मीट बॉल्स इन क्रीम बेस स्वीडिश बीफ मीट बॉल्स ती हांवें तुमकां ती प्लेटींग करून दाखयली आनी टोमॅटो बेजांनी करून दाखयल्ली आनी खूब जाणांनी म्हाजे तुमी व्हिडिओन कमेंट केल्या लायक्स केले खूब जाणांनी म्हाका मोग दिला सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हणटा हेच म्हजे व्हिडिओ पळयत रावा आनी तुमचो म्हाका होच सपोर्ट दियात मेवता मागीर तुमकां फुडल्या व्हिडिओन मेवया फुडें आदियोस